सगळीं उबी रावया सुरवातेक गीत गावया जेजू आमचो सोडवणार G12 Jesu amco sorgona etloken namujatadan Jesu amco sorgona etloken namujatadan Amce osok soymus karpa Teva mój még te Sodat zamka patkak moru Nowe dzile żywot korpa Jezu amco sorgona Etlokem nabójcza tata Jezu amco sorgona Etlokem nabójcza tata Nowianzorun tutgele Amce sumbun deva kore Amka korum deva burgi Favo korum dai susurgi Jesu amco sorgona Etloken namujca tata Jesu amco sorgona etloken namujca tata बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौम्य आसून तुमचे सौम्य आसूं भावा भयणीनो देवाचो मोग आमचे ताई सासनाक तोखतात असलो पातोक आमकां जेजू बऱ्या घोवळ्याच्या हिंडातावन पयस काडटा पूण जेजू आमचे सोदीक येता आनी नव्यान आपल्या हिंडांत आमकां एकठांयता आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय देव आमकां सोदूंक येता पातोक सोडून ताका मेळुया ह्या मिसा बलिदानांत भाग घेतना देवाची दया कोनवाळाय आनी मोवाळाय वळखून घेवन आमचें पातोक सोडूंक आनी ताचे सोरशीं परतून येवंक आमकां देवाची कृपा मागुया प्रितीच्या बाबा भयणीनो देवा मुखार आमी सगळीं मोलादीक कोणूच पिड्ड्यार चल्लो पातकाक लागून पयस गेलो देवाक नाका देव आमचे सोदीक सगळे वेळार आसा जेन्ना आमी एका हिणांतलीं आमी सगळीं बाराबर आसा तेन्ना देव खुशाल पूण आमच्या पातकाक लागून आमचे विखोटायक लागून आमी देवा सोडलीं आनी पवित्र सुबेव कोल्लीं आमी पयस वेता देव काकुत्सार मोगाळ तो आमचे सोदीक सदांच आसा तर आज ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना हांव आनी तूं देवा मुखार मोलादीक हजारांनी पासून लोक आसूं पूण हांव आनी तूं मोलादीक हें ओळखून घेवया आनी आमचें मोल समजून तेच देवाशी परतून येवंक आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया आनी जायते फावटी आमच्या अस्कोतायेक लागून आमी देवा सोडलीं पयस पयस केल्या देवाक आमी पातका वरवीं नाकारला खालदिकायेन आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया आनी सगळ्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें ते सोडून हांवें जायते पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे भाशेंत भाग्यून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पुर्विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा सोकल्याच्या रोजनारा तुजी सोडवण सोमेस मनशा खातीर म्हूण तुवें बोरकोट केले. ही सोडवण दिवंक येतोल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा बगूंक संतोशान आमी तयार रावचें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजालेच्या कालसा कोडें उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकाचें फारीकपण जालें. सोगल्या तिच्या कोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली. एक ताळो ओड्डोता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्या देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात. सोगली फालकी बरून येवं दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडूं दी. सोगली उंच कोडपां सोपाट जमीन जावं दी आनी सोगले लांब लांब दोंगराचे मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर. आनी हांवें परतिपाळ केलो. कितें परगट करूं? आख्या मनशाकूल म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास ताचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता. पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार. जुदाच्या नोगराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोलान सोगल्या आपल्या हातांत करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सोकली चिन्नी ताचे फुड्यांत वेता. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता. तांकां आपले काकेंत मारून व्हरता आनी पोरां काडटल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावं दी. हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. आनी एकदां म्हणया, हो पळय तुमचो देव, बोल दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रेतुमे वयर देवाक सोदगितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें.
पोरगोटात तारोन ताचे जबाब हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता ताच्या मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात सगल्या परसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता परमेश्वर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्याच देवाचें ताचे इतलें बें धरचें जबाब हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट स्वर्ग सगलो आनंद बगू उल्हासूं आख्खो संवसार खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी ताचो गुणगुण जबाब हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता फळां सयत पिकाल जमीन बुरकुटू आनंद बोरीत रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटू कुशाल बोरीत मुनसुबी प्रथमेची सगलीं नीट संवसाराची पोरजांची कोरच्याक जुट्टी परमेश्वर हो पळे येता जबाब हो पळे तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया Soy sorbes Borak, soy sorbes porak, soy sorbes borak, soy sorbes porak, soy sorbes borak, soy sorbes porak, soy sorbes borak, soy सोमयाचो दीस लागीं पावला पळे आमची सोडवण करूंक तो येता sorbes borak, soy sorbes porak, soy sorbes borak, soy sorbes porak, soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy sorbes borak, soy Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातयेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमकां कितें दिसता कोणेकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिणांतली पेल्यान सोडल्या तिका सोदूंक वेचोना आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या 99 शेळयां परोस हिचे वोन तो अदीक खुशाल जाता तेच पुरी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाळलोलो स्वर्गार आसतात तुमच्या बापाक नाका जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हे वखाण तुका क्रिस्ता मोगाळ इश्टनो जेजूच्या येण्याच्या काळांत आमी आसा आनी ह्या जेजूच्या येण्याच्या काळांत आमी कितें भाशेन ताच्या पयल्या येण्याचो आमी उगडास करता देवाक दिन वाचता की देवान आपल्या पुताक 2000 वर्सां फाटीं पाठयलोलो म्हणून दिनवासलीच्या मनान ताच्या पयल्या येण्याची उगडास करतना ताच्या दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी करता दरेक जेजूच्या येण्याच्या काळांत होच निरोप आमकां आमी देवाक दिन वाचता कित्याक देवान आपल्या पुताक धाडलेलो 2 वर्सां फाटीं आनीक तोच जेजू परतून येतलो ह्या जेजू जेन्ना परतून येतलो तेन्ना ही तयारी आमची जावचे खातीर हो काळ आमकां सगल्यांक पवित्र सोबीन दिल्लो आसा इश्टनो ह्या काळांत हो जेन्ना जेजूच्या पयले येण्याक आनी दुसऱ्या येण्या मदीं जो वेळ आसा ह्या वेळांत आमची उत्मीक तयारी जावचे खातीर आमकां उलो कित्याक जेजू आयलोलो सांडलोल्यांक सोदूंक जेजूच्या काळजांत जावं द लास्ट निमाणो जो आसा द लिस्ट
जाची गरज ना. द लॉस्ट जो सांडलेलो आसा, द लोनली जो एकसुरो आसा, असल्या मनशांक जेजूच्या काळजांत जागो आसा. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, हांव आयला बऱ्यां खातीर न्हय, पूण दुयेंत आसलेल्या खातीर, पातक्यां खातीर, दोरदिऱ्यां खातीर हांव आयला म्हणून जेजून निरोप दिल्लो. आनी होच निरोप देवाचो संदेश घेवन जेन्ना जेजू आयलो, आयज आमकां सगल्यांक होच निरोप जावन आसा. जशे परेन जेजू आपल्या बापायचो संदेश घेवन आयलो, कित्याक बापान जेजून बापाक अणभवलेलो. आमच्या गोंयच्या साहिबान भाग्यवंत इनास लोयलाच्या इनासाची उतरांनी जेजूक अणभवलो. आनी जेजूक अणभवलो देखून सांडलोल्या शेळ्यांक सोदून हाडूंक तो गांवांनी भोंवलो. हांव जायते फावटी म्हाकाच म्हणटा, कसलो मनीस आसलो काय तो. इतल्या गांवांनी तो भोंवलो, इतल्या लोकांक ताणें बावतिझम दिलें. कितें मन आसलें ताचें. एका तेंपार संवसाराची एक व्हड युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर जावंक सोदतालो. संवसाराच्या व्हडले युनिवर्सिटीचो, युनिवर्सिटी ऑफ पॅरिसाचो प्रोफेसर जावंक सोदतालो. पूण देवान खंय ताका पावयलो. एक कापीण घेवन खालतीकायेन जेजूचो संदेश जाणें आयकूंक ना तांकां दिलो. हो इश्टानो, ल्हानविकायेन आमचो गोंयचो साहेब आमच्या गांवांनी येवन देवाचो संदेश जो ताणें लोयलाच्या इनासाच्या वरवीं देवाक अणभवलेलो, हो संदेश घेवन फ्रांसीस शावियर आमचो पात्रोन आमच्या गांवांनी आयलो. ही दाखोवणी वरवीं ताच्या कितें आमकां संदेश मेळोवंक जाय. फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमी देवाचो संदेश परगटची गरज. आमी जी सांडलेली आसात, जी वाटसुरी आसात, जी समाजांत भायर आयलेली आसात, जी अनाथ आसात, असल्यांक सोदूंक आमकां सगल्यांक एकेरीत उलो इश्टानो. आयज रितर ह्या पवित्र जाग्यार तूं आनी हांव आसा जाल्यार हो संदेश आमी आमकांच घेवया. जरी तर जेजून 99 शेळयांक सोडल्यो आनी एका शेळयाच्या फाटल्यान गेल्यो, कित्याक एक शेळी पुर्यान सांडलेली देवाक नाका. आयज होच निरोप आमकां घेवया. होच निरोप घेवन आमच्याय गांवांनी, आमच्याय शेजाऱ्यांनी, आमच्याय घरांनी सांडलेली आसात, चुकलेली आसात, पातकांत जियेता जाल्यार आयज तूं एक संदेशकार कसो, तूं एक संदेशकार कसो जेजूचो गोंयच्या साहिबा भाशेन तुज्याय घरांत वच, तुज्याय शेजाऱ्याची वच, तुज्याय गांवांनी वच, तुज्याय समुदायात वच आनी सांडलोल्यांक सोदून काड. आनी भाशेन जेजूच्या वावरांत आमी मिसळ जावया. तरिश्तानो, आयज हे पवित्र मिसांत आमी भाग घेतना, जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी करतना, जेजूच्या पयल्या येण्या पासत देवाक दिन वाचतना हो मोदेचो वेळ आसा. आमच्या तयारीचो वेळ आमी सारतना पयली स्वातीर आमकांच जेजूशी आमी व्हरुया. आनी आमकां जेजूशी व्हरतना हा जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारता. तुजो आदार, तुजो सहकार सांडलोल्यांक परतून हाडूंक जेजू उलो मारता. म्हणटूच हे पवित्र मिसांतल्यान आमच्या पात्रोनांक फ्रांसीस शावियराक फुडें घालून हीच कृपा आमकां सगल्यांक दी म्हणून मागुया. सगळीं उबी रावया. मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. ही जेजूचीं सुत्रां मनांत धरून आतां आमी थोडीशी मागणी देवा मुखार दवरुया.
पोवीत सोबेच्या वडिलांनी जेजू बऱ्या गोळ्या भाशेन पोरजे सोवे उदीक करून वायट जिवीत जियेतल्या सोवे आपलो हुस्को आनी मोग दाखोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरेच्या मोनान आनी भेदभाव करिनासतना समाजांत नीत, शांती आनी एकचार बांदूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. ह्या क्रिस्त येणेच्या काळांत आमी सगळे वायट सोडून दिवन दोर दिसा जागृतायेन जेजूक भेटूंक फावो ती काळजा मोनाची तयारी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी सगळ्यांनी देवाचो शिम्मे नासलोलो मोग आमच्या उतरांनी, कोण्यांनी आनी जिविताचे वागणुकेंतल्यान दुसऱ्यांक पोरगोटूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव दोयाळ बाबा, आमकां सगल्यांक साणूक तूं दिनाय, एक एकल्याची निंगा तूं घेताय. पादो खोलिना जावं, पयस वचना जावं, तुजी कृपा आमकां दी. सदांच तुका चिटकून रावंक आमकां तुजो आदार फावो कर. कालतिकायेन केल्ली मागणी दुनिया आमची आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Cię Pana koru, szoktaj tu eka sutrai, mati dulam Cię cili, bangar kor povitat mian, doyal Papa, bukti pola. Tuka vopta, amche vorta, tuka vopta, amche vorta. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुर्विदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दोयाळ बाबा, खालत्या काळसान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटवणे वरवीं प्रोत्सोहन जावं आमच्या सर्व गरजांनी काकुदीन तूं आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरवेस्पर तुमचे सव्वी आसूं, आमची खाडसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवासुया.
सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्व पदवीदार आनी सासनाचे देवा सर्व खाडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मुशेबळ घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सास्तीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव दे तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताड्यान आमी गायता Povit, 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 dolbaranco sorvis, povit, povit, sorgani, povit, vola tuja, povit, sorgi tu kazuj zoj, sorvis poraci novi, je tata kazuj, sorgi tu kazuj zoj. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सोगल्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बासोत समोर पोवची तेच वरीं जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे बासोत आनी सोमेज मनशां बासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco god porgotuja Sumnjacie cułami wolno katał Ani eka svitle pijeta I tle poči tu voj povanje sur Ami tuže moron porgotam बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी बरो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या मागीवन बाप्पा कार्दियल फिलीप नेरी आमच्या गवणी बाप्पा सिमियांव आमच्या आदारी गवणी बाप्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते सगले आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां जे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पडसळीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची कितें भाशेन ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसन दुयेंत आसन सायबा आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मारये देवमायेचे सांगातीन तिचो पोती बाय घेवन झुसे बाय घेवन दवरून दुथा आनी स्वरूप काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमचे वागणुकींतल्यान आमचे चालींतल्यान आमच्या उतरांतल्यान आमी जरी देवा सुली पयस केल्यान जाल्यार नव्यान आमी जेजूच्या हिणाक एकठांय जावं देव आमची खेरीत भाशेन काळजी घेता हें मानून घेवं आमचेच पासत मागून समेस्तां पासत मागून आमी सगळीं बरोबर जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन चोर पातकांदी सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचेय सोवे आसून मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटती ह्या शेळीच्या जेवणांत वयल्यान ती सुकली आमी सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भयणीनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Jesu, Bóg,
स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका नेमकोना वाटोली श्रीसाय घोडादानी श्रीसु स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका नेमकोना वाटोली श्रीसाय घोडादानी भावा भयणीनो, जिवो जेजू आमच्या काळजांनी ह्या वेळार आयला. सण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता. दिसा दिसपट्ट्या कोश्टांक फुडो करूंक आमकां तो आदार आनी सहकार दिता. हे सगळे बरेपणा पासत हे वेळार आमी दोळे बंद करून ओगेपणान जेजूक आमी आर्गां दिवया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थया. प्रिदेशा बाबा, आमच्या आत्मीक पोसोनाक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या कुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूची जाणवायेन मोल करूंक आनी सुरगेच्या देण्याक लोबदूंक आमकां जण एकल्याक शिकय. हे आमी मागता तशें पुता जेजूचे नांवीन. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोरल्या फादर पेद्रू तशेंच प्रवचन करतल्या फादर जोझफ तांकां आनी आमच्या कोणसुवाच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा थंय तें तुमी करूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 3:30 मी समोर ओपतात CCR कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल. आयज भोव श्रेष्ठ ऑस्वर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Today His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. Decembraचे 13 मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानेश जॉर्ज एंटनी सॅमी 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Mailapur, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर तावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेन लिटर्जी डेस्क आहा ताचे फाटल्यान व बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत त्यो तुमी घेवंक जाता. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळे आमी उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सोबी आसून
तुमचे सव्य आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगली बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जाव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता तुज्यो कास्की करचो ह्या वेळार बापाक तूं उबार आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटाव आमेन São Francisco Xavier, tuji kurugoya shara, tuji sucia soinica, sodan soitivo. Tu Jesucia soinica, soda soitivo cormaca. São Francisco Xaviera, tu te corogoia xara. Tu Jesucia soinica, soda soitivo cormaca. Tu Jesucia soinica, soda soitivo